आमी सायट दाखयल्ली आसा. आतां काम जें आसा तें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें टेक्निकल एज्युकेशन कळ्ळें न्ही. हाचो फुडलो प्रोसिजर आसा तो आसा. म्हजें आयडेंटिफिकेशन ऑफ लँड, प्रोवायडींग ऑल दी डॉक्युमेंट्स. आमी सांग्यार ही IIT जाय म्हणून अत्यंत खूब कश्ट घेवन हें सगळो केल्लें आसा. सांग्यार जी पयलींची एक सायट आशिल्ली अपुरे जागेच्या अभावी, जेन्ना सरकारान आमकां कळयलें की जर दुसरी सायट जाय जाल्यार तुमी पळोवची पडटली. सो एक सायट पळयल्ली आसा. म्हाका दिसता की ती सायट पळयले ताच्या नंतरय आमी ज्यो कन्सर्न पंचायती आसात तातूंत भितर बैठक घेवन त्या पंचायतीची रेजोल्युशनाय बी आयिल्ली आसात. आतां प्रेजेंट जी सायट आसा ती रिवोना विलेज पंचायत आसा ऑन दी बॉर्डर ऑफ कावरे पिल्ला पंचायत. दोन्ही पंचायतीचे सगळे टोटल पंचायत मेंबर्स एंड ऑल हांचे कडेन उलोवणी केल्ली आसात आनी रेजोल्युशनय आयिल्लें आसा. जागा कोणाची आसतली ती लँड आसा ती प्रोक्युअर करतली ते सरकाराची हें आसा कळ्ळें न्ही. जागा आयडेंटिफाय करून दिल्ली आसा. सरकार कशें करपाचें तें करतलें कळ्ळें न्ही. हांव लँड एक्विजिशन न्ही किंवा रेवेन्यूय न्ही कळ्ळें तुका. सो म्हाका सांग्यार भितर IIT जाय आशिल्ली 2-3 कारणां खातीर. आमकां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाय आनी IIT सारको प्रोजेक्ट आयले नंतर त्या सायट टोटल जो सांगे हें आसा विलेज आसा, सांगे जो गांव आसा, सांगे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा टोटल डेव्हलप जातली. कारण एक नवे तरेचें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आनी भारतान भितर IIT जे टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आसा इतकें म्हत्व आसा. IITंतल्यान पास आवट जाल्ले जे रिसर्चर्स आसा, सायंटिस्ट आसता, इंजिनियर्स आसा, हांकां संपूर्ण जगभर खूब मागणी आसा. आनीक वन ऑफ द प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन्स नोन फॉर इट्स टेक्निकल एबिलिटीज आनीक नवे संशोधन, रिसर्च, इनोवेशन्स हें तांचे कडेन आसा. म्हणून IIT सारको प्रोजेक्ट गोंयान भितर येवप आनी अत्यंत गरजेचो. आनी तो आमच्या सांगे भागान भितर येवप म्हणल्यार खूब पयें. आमी माननीय मुख्यमंत्र्याचे खूब खूब आभारी आसा की आमचे प्रपोजल डिस्पायट ऑफ वेरियस सायट्स तांणी कन्सिडर केल्ले आसा आनीक आयज मुखार सरलेले आसा. वाद खंय करपाचो आसा कितें आसा ताजेर पयलींच आमी सांगचें कितें आसपा जाय. वाद खंय आसले जर जाय जाल्यार आमचें काम आसा की लोकांक समजावन सांगपाचें, कन्विन्स करपाचें. हाचे पयलीं आमी 2000ची मिटिंगूय घेतिल्ली आसा. आमकां सांग्यावेले पयर जी पयलींची सायट आसा ती जागा सिलेक्शन जाली ना म्हणून गेल्ली आसा. कारण अपुरी जागा आसा. 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी भितर 4 लाख डोंगर आशिल्लो म्हणून गेला. सो वी वील कन्विन्स. आमचे सगळे लोकांनी कन्विन्स केल्ले आसात. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ज आसात, तांची बैठक जाल्ली आसा. सांगे भागांतल्या वास्तवीक पयलीं जे जाल्ले ते 7 पंचायतींनी आमकां अनुमोदन दिल्लें. आयज सांगे भाग, सांगे मतदारसंघ जातून भितर केपें तालुक्याचे 2 पंचायती येतात. त्या सरावंडींग ताका त्यो पंचायती आसात तांचे सगळ्यांची अनुमती आसा आनी हो प्रोजेक्ट मुखार वतलो. टोटल कितको स्क्वेअर मिटर आसा जागा खबर ना म्हाका. आमी सायट दिल्ली आसा ती मागीर करता. पयलीं मेळावली, मागीर काणकोण, मागीर परत जे कोटाली हे गांवांनी जेन्ना IITचो ओपोज जालो. आतां फायनली खंय तरी रिवणा, केरी, मळ्या हे गांवांक ही जे आयज नोटिफिकेशन काडला सावथ गोवा कलेक्टरांतल्यान 168/1, 169/123 हे एक सर्वे नंबराचेर खंय तरी IIT जी आसा ती अलॉट केल्ली आसा. आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही ती जमीन आसा. ही जी पोल तुमकां दिसता, ही सगळे ही झाडां दिसता ती ह्या जाग्याचेर खंय तरी IIT अलॉट केल्ली आसा. गांवच्या लोकां वांगडा जे समाज कल्याण मंत्री आसा सुभाष फळदेसाई तेणी मिटींग घेवन तेंचे डिमांड आयकले. गांवकारांनी सांगले की प्रत्येक घराक एक भुरग्याक खंय तरी कामाक लावपाक जायो. तशेंच तेंची घरां आसात या तेंची कुळागरां आसात, शेतां आसात या दैवत आसा ती जागा सोडून खंय तरी ही IIT हाडची अशें डिमांड केलो. तसोच हो तुमी पळोवंक शकता आतां उबो आसा तो रस्तोय खंय तरी हे गांवच्या लोकां खातीर सोडचो होय डिमांड केलो. आनी जे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय तेणें आश्वासन दिलें की तुमकां कसलेय तुमचे कांयच भायर सोडना म्हणल्यार तुमचे कांयच लॉस करनासतना तुमकां कसले त्रास करनासतना ही IIT हांगा हाडली गेल्ली वयतली अशें आश्वासन दिलें. आनी आतां तुमी पळोवंक शकतात की झाडांचे नंबर घातलेले सर्वे जाल्ले आसा. आतां जो मुखाले स्टेप्स आसा ते चालू जातले. आतां हे मुखार मेळावली, खोटाली तशें काणकोण ह्या असल्या भागांनी ओपोज जालो तसोच ओपोज जातलो काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. गोमंतक TV खातीर गौरव सतरकर.